गांवांतल्या तरणाट्यां भितर जायत्यो कला लिपिल्ल्यो आसता। तांच्या कलेक वाव मेळपा खातीर सदांच वावुरतले अशें उतर भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिलें। पेडण्यां इम्रामपूर वाठारांत माऊली क्रिएशन आनी कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या नाट्य नृत्य गीत रामायण कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। ह्या वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आर्ट एंड कल्चर बऱ्या तरेचें काम गोंया भितर करता आनी गोंया भितर वेगवेगळ्या गांवां भितर जी कला आसा, कारण आमी पळयतात की खरी कला जी आसा ती गांवां भितर आसता, पण त्या कलेक वाव मेळपाक जाय आनी त्यामुळे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सदोदीत वेगवेगळे संस्था जी आसा ह्या संस्थांक मदत करत आसता। आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत किंवा आर्ट एंड कल्चरचे मंत्री गोविंदबाब गावडे आसत, त्यांचे सदोदीत प्रयत्न आसा की हे कलेक लागून जे कितें फायनान्शियल मदत करपाक जाय, 100% करपाक शकना, पण थोडीफार मदत जी आसा ती प्रत्येक गांवा भितर वचपाक जाय, प्रत्येक कलाकाराक मेळपाक जाय आनी त्यामुळे तातूंतल्यान त्यांच्या भितर जी हिडन बरेचश्यो ज्यो कांय गोश्टी आसा, तेजी कला आसा ती तातूंतल्यान तांकां फुडें दाखोवपाक मेळटा। आमी पळयतात की आमी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान आमी आमचे रोमटा मेळ पळयले आनी ह्या रोमटा मेळ आमी पळयता आसतना आमी लक्षांत आयलें की गोंयभर ज्या वेळाचेर सरकार टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे जे पयशे दिवन वेगवेगळे शिगमोत्सव जे समिती करता आनी वेगवेगळे उत्सव जे घडयता वेगवेगळ्या शहरां भितर, ताचे भितर जर मॅक्झिमम भुरगीं आसत जाल्यार ही सगळी 10 वर्सां वयल्यान 25-20 वर्सां 25 वर्सां पर्यंतची जे भुरगे आसात त्यांचो इन्वॉल्वमेंट आसता।